मंगळारा 25 मार्चाक जांबावली गुलाल। वर्सावळी प्रमाण कोम मडगांवांतल्या सर्गेस्त पुरुषोत्तम केणी हांच्या घरा पुजिल्लो नाल 25 मार्चाक जांबावली पावला। आता मडगांवकारांक वेध लागल्यात जांबावलेच्या गुलालाचे। गुलाल जांबावले आसता पूण मडगांवकारांक बोवाळ। अशें कित्याक हें तुमकां जाणून घेवपाचें आसा। आयकात तर। नमस्कार, हांव श्वेता भोसले। भांगरभूंयचे खाशेली कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार। जांबावले हो गांव मडगांवच्यान सुमार 22 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा। 5व्या सैमान भरिल्लो हो गांव मंगळारा दनपारा गुलालान मागतलो। सगलो गांव गुलालमय जातलो। श्री दामोदर हो देव मूळ मडगांवचो। श्री दामोदर हें शिवलिंग। अशें म्हणटात की हें शिवलिंग आदी मडगांवांतल्या माड्ड वाठारांत आसलें। ह्या वाठाराक आयज फातोडे ह्या नांवान वळखतात। पुर्तुगेजांनी सगळीं देवळां मोडपाक सुरवात केली। तातूंत मडगांवचें श्री दामोदर देवळूय आसलें। त्या वेळार दामोदर देवाच्या भक्तांनी त्या मोडिल्ल्या देवळांतले श्री दामोदराचें व्हड अशें लिंग हुमटावपाक सुरवात केली, पूण तांकां तें जमलें ना। तांणी त्या लिंगाचो वयलो भाग काडलो आनी तें लिंग घेवन ते जांबावले गेले। थंय आशिल्ल्या देवाचे गर्भकुडींत तांणी तें लिंग स्थापन केलें। बाटाबाटी वेळार भक्तांनी श्री दामोदराची मूर्त जांबावले व्हरपाची थारायलें। एक रात ती सर्गेस्त पुरुषोत्तम केणी हांच्या घरांत दवरली आनी दुसऱ्या दिसा फातोडेर जांबावले व्हेली। तेन्नाच्यान केणी हांच्या घरांत शिगम्याचो नाल्ल पुजपाची प्रथा सुरू जाली। ही प्रथा आयज मेरेन अखंडपणान चालू आसा। नाल्लाची पुजा जातकच हो नाल्ल मठग्रामस मिरवणुकेन जांबावले व्हरतात। जांबावलेच्या श्री दामोदर संस्थानात जावपी हो शिगमो केन्ना सुरू जालो हाची निश्चित म्हायती मेळना। दामोदर मूळ मडगांवचो। ह्या देवाचेर मडगांवकारांचो भावार। संकश्टा वेळार मडगांवकार श्री दामोदर देवाक उलो मारतात आनी श्री दामोदर तांच्या उल्याक पावता। म्हणूनच श्री दामोदर हो देव मडगांवकारांचो दामबाब जाला। सकाळीं उठ्ठकच समस्त मडगांवकार सगळ्यांत आदी दामबाबाक हात जोडटात आनी उपरांतूच आपल्या कामाक लागतात। जांबावले श्री दामोदर देवाक गुलाल ओपून एकामेकाक गुलाल लावपाची प्रथा आसा। ह्या गुलालाचें खाशेलपण म्हणल्यार सगळे भक्त एकामेकाक गुलाल लायतात, पूण एकलोय सहभागी चलयेक वा बायलेक गुलाल लायना। दुसऱ्या दिसा धुळवट जावन शिगम्याची सांगाता जाता। तर असो हो जांबावलेचो गुलाल। हो गुलाल फाल्यां म्हळ्यार 25 मार्चाक सगळे भक्त व्हडा भक्तिभावान मनयतले। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarabhui.com हे वेबसायटीक भेट दियात।